नव्या घरात चोरी करपाच्या प्रकरणात अटक केल्ल्या अर्जुन गायकवाड ह्या दुबाविताक 14 दिसांची न्यायालयीन बंदखण सुनायल्या। आता मेरेन चोरी प्रकरणात पुलिशेन दोगांक अटक केल्या। चोरयेक गेल्ले भांगर गायकवाड हाचे कडल्यान जप्त केला। फाटल्या 11 डिसेंबराक ही चोरी जाल्ली। 4 लाखांचे भांगर आनी हेर म्हालवत चोरयेक गेल्लो। हेर चोरांचो सोद सुरू आसा अशें पुलिसांकडल्यान कळटा। फुडलो तपास चालू आसा। 11 डिसेंबराक जवळ जवळ गोंय राज्या भितर 3 कडेन घरफोडीचे प्रकार जाले, उक्ताडार आयिल्ले। एक म्हणजे पर्रा, ताजे नंतर वेर्ना आनी ताजे नंतर नुवें। मायणा कुडतरी पुलिसांनी नुवेंची केस रजिस्टर केली आनी ताचो तपास चालू केलो। ह्या हातूंत भितर मायणा कुडतरी पुलिसांनी 2 जाणांक आतां पर्यंत अटक केल्ली आसा। एकट्याचें नांव आसा अर्जुन गायकवाड आनी दुसऱ्याचें नांव आसा दीपक मेणके। हे दोगी जे जाण आसात हे महाराष्ट्रांतल्या नोटोरियस पारधी गँगाचे मेंबर आनी हे पारधी गँगाचेर महाराष्ट्राच्या राज्यां भितर 100 वयर घरफोडीच्यो आनी आर्म्स एक्टा अंडर केसी रजिस्टर आसात। हे एक मोठे नोटोरियस गँग जे महाराष्ट्रांत ऑपरेट जाताले आनी ते आतां गोंयांत पाविल्ले आसा असो संशय पुलिसांचो आसा। सो हे दोगी जाणांक अटक केल्ली आसा आनी कांय मेंबर हे चोरयेक भितर आसात ते सद्याक फरार आसात। तांचो सोद पुलीस घेतात। मुख्य म्हणजे आतां पुलिसांनी हातूंत भितर जे चोरयेक गेल्ले तातूंतले गोल्ड जे आसा ते रिकवर केल्ले आसा। जवळ जवळ 4 लाखांचे सुमार गोल्ड हे रिकवर केल्ले आसा। आनीक अर्जुन गायकवाड हाची जी पुलीस कस्टडी आशिल्ली ती काबार जाल्ली आसा आनी ताका आतां न्यायालयान 14 दिसांची ज्युडिशियल कस्टडी दिल्ली आसा। त्याच बरोबर दुसरो जो आरोपी आशिल्लो ताका वेर्ना पुलिसांनी मायणा कुडतरी ताब्यांतल्यान वेर्ना पुलिसांनी ताका ताब्यांत घेतिल्लो आसा, कारण थंय बी तो घरफोडीच्या केसीक चवकशे खातीर तांणी आपल्या हाचो ताब्यांत घेतिल्लो आसा। सद्या पर्यंत पुलिसांनी जवळ जवळ 4 लाखांचे गोल्ड जे चोरयेक गेल्ले ते रिकवर केल्ले आसा। आनीकय केसी आसात, खंयचे खंयचे केसी जे इनवॉल्व आसात ताचे पूर्ण तपास पुलीस करतात। ही सगळी इन्क्वायरी जी आसा ते दक्षिण गोंयचे अधीक्षक टिकम सिंग वर्मा, त्याच बरोबर सिद्धांत शिरोडकर आनीक PI जो आसा ताजे अंडर ही सगळी इन्क्वायरी, मायणा कुडतरीचो PI अरुण गांवस देसाय हाजे अंडर ही इन्क्वायरी चालू आसा। गोमंतक TV खातीर मडगांवच्यान हांव गौरव कुंगवकर।